हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सकळांक मक्कम मिगेलो दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। मस्त काळ गेल मागीर हांव तुमगेले मध्येन येता आसा, भारी खुशी आसा. आणि या वर्सा नरेंद्र मोदीन आणि आमगेल गव्हर्नमेंटान राम मंदिर उद्घाटन केला 22 जानेवारीक. तेन्ना आमी थंय आशिल्लीं ती. तेन्ना आमी निर्णय घेतिलो की ह्याच वर्षांतू आमी अयोध्या यात्रा काडचेस म्हणून. आनी काही विंगड कडेन काडचे म्हणून मना आशिल्लें, पण अयोध्या राम मंदिर उद्घाटन जालें मागीर दिसलें की थंय वचूं काय म्हणून ह्या वर्सा 15 डिसेंबर 2019 डिसेंबर थंय 5 दिवस अयोध्या यात्रा आमी काडल्या. तुमकां सगळ्यांक तातूंत निमंत्रण आसा. आणि हांव मुरलीधर चरण प्रभूक ते पोस्टर म्हाका दिसता पेटयला, आनीक पण पेटयता. सगळ्यांक ते पोस्टर तुमी पोस्ट करया ती. आणि जालें तितले आमचे गेल मनशां आयले आनी म्हाका भारी खुशी जाता. हरे कृष्ण. तायच आमगेलो विषय आसा झुलन यात्रा. तशी आमची गेल भाशेन तू झुलनाक म्हाका शब्द काय मेळ्ळी. जनरली आमी झुलन म्हणल्यार पाळणो म्हणटात, पाळणो. पण पाळणो सांज चेवडा खातीर आसता. मालगड्या खातीर कसं म्हणटा म्हूण म्हाका गोत ना. हिंदू सांज चेवडो म्हणतात. कसं म्हणटा ती? हिंदलो 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 हिंदोळो. हिंडोळा. हिंदो हिंदोळू. राईट हिंदोळू न्हय. तो हिंदोळ राईट हो राईट इट इज अ संस्कृत शब्द आसा. हिंडोळा हो शब्द संस्कृत आसा. संस्कृत, मराठी आणि सांग सांग एकदम हाय लेवल शब्द असतो हिंडोळा. सो आम्ही ताका हिंडोळा यात्रा म्हणून येता. युपीन ताका झुलन यात्रा म्हणटात. तो वृंदावनान तू ह्या समयारी भारी चांग प्रकारे, भव्य प्रकारे झुलन यात्रा, हिंडोळा यात्रा संपन्न जाता. आणि ताजी स्टार्ट जे आसा ते हरियाली तीज म्हणून आसा. आत्ता फाल्या अमास आसा. आणि फाल्या अमासेक नाव आसा दीप अमावास्या. आनी एक नाव आसा हरियाली अमावास्या. कितें म्हळ्यार ह्या अमासे वेळारी पुरा वृंदावनान तो सक्कड कडेन पाचवे 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 रंग आसा. हरियाली सक्कड कडेन ग्रीन ग्रीन आसा. ताका तरी ताका हरियाली अमावास्या म्हणटात. ताजे शास्त्रीय महत्व म्हळ्यार दीप अमावास्या. आमी वर्सभरी नमुन्याचे विंगड विंगड नमुन्याचे दीपक घेवन देवाला पूज करतात. काही कडेन 5 वात्तेची दिव आसा, काही 1 वात्ते दिव आसा, काही 3 वात्ते आसा, काही 8 वाट्टे दिव आसा. खंयचे कडेन पितळेच आसा, काही कडेन भांगराच आसा, काही कडेन चड कडेन रुप्याच आसा. आमी उडपान तू खंय आमगेल्या देवस्थानान तू मुलकेन तू गेल्यार आमकां कळटा की चड करून रुप्याचे पुरा नमुन्याचे घांट आणि दिवो 5 या 7 जावो अशी आसा. तर वर्सभर आमी त्या दिवल्या घेवन देवाला पूज करतात. दीप अमावास्येक ते सकड दिवले ಒಟ್ಟು करून तांकां देवा येद्रा दवरून तांगेली पूज करतात. अनेक दिवले घेवन त्या सकड नमुन्या दिव आमकां कितें करले आसा आमकां ती निरंजन आसा आमगेली ती. एक वात घेवन तुळशी करता पळय तशी आसा.
3 आस, 5 आस, 7 आस, अशी विंगड विंगड नमुन्याचे विंगड विंगड स्टायलाचे दीपक आसत. ते सक्कड दीपकाले ಒಟ್ಟು दिव्य ताची पूज करचे आसा. म्हणून त्याचे अमावास्ये नाव आसा दीप अमावास्या. आणि पुरा जैन पुरा या अमावास्येक चढ करून कोणाकय गोतना की दीप अमावास्या म्हणून. सगळ्यांक गोतासी गटारी अमावास्या म्हणून. मारी श्रावण महिन्यात तू सूर पिवच्या ना, मांस खावच्या ना, जळकी खावच्या ना, म्हणून या अमावास्येक इतली पुरा पिवचे आसा की पिवन गटारांत पडचे आसा. त्या खातीर नाव पडला गटारी अमावास्या म्हणून. आणि आमगेले दुर्दैव आसा, आमगेले भारी दुर्दैव, भारी आमगेले वेरी बॅड लक. कितें म्हळ्यार आमकां दीप अमावास्या गोतना, पण गटारी अमावास्या गोता सगळ्यांक. सो विकृती या कलियुगांतू सुरवेक वचू जाता. वायट कसं नसते सुरवेक फेमस जाता. आणि सांग कसं नसते भारी कष्टान मागीर आमकां जाता. त्या खातीर आमी सगळ्यांक प्रयत्न करूं का आणि सगळ्यांक सांगू का, वचून वचून सांगू का की दीप अमावास्या म्हळ्यार कसं नाही. इतले आमी सांगू का की जेनांक गटारी अमावास्या म्हणून सगळ्यांक विसरून वचू का. इतले आमी सांगू का. केन्नाय म्हळ्यार सांग मस्त पद्दत सांगले शिवाय वायट विसरना. आणि चांग सांगना तरी वायटाच्योची उडगास जाता आणि तेच नॉर्मल म्हणून दिसता. ताका तरी दीप अमावास्या हांव सकट कडेन सांगता आसा. दीप अमावास्या, दीप अमावास्या कितले महत्वपूर्ण आसा म्हणून सगळ्यांक ते गोतू जावका. तर दीप अमावास्या वृंदावनांतू, उत्तर प्रदेशांतू, बिहारांतू हरियाली अमावास्या म्हणून प्रसिद्ध आसा. आणि ताची मागीर श्रावण महिनो सुरू जाता. श्रावण शुद्ध पक्ष प्रतिपदा, मागीर द्वितीया, मागीर श्रावण शुद्ध पक्ष तृतीया. तृतीयाक युपींतू हिंदी भाशेंतू तीज म्हणटा ती. द्वितीयाक दूज म्हणटा ती, या दौज म्हणटा ती, या दूज म्हणटा ती, भाई दूज, भैया दूज अशें म्हणटा ती. आणि ती तृतीयाक तीज म्हणटा ती. आणि षष्टीक छठ म्हणटा ती. तशी हरियाली तीज म्हळ्यार श्रावण महिन्यांतुल्या प्रथम कृष्ण शुक्ल पक्षांतुले तृतीया हरियाली तीज. ह्या दिसा महत्व अशें आसा की ह्या दिसारी वृंदावनांतू, ब्रजभूमींतू झुलन यात्रा आरंभ जाता. बिगिनिंग ऑफ झुलन यात्रा. ताची काणी अशी आसा की राधा 2 नमुन्या काणी आसा ती. आणि 2 नमुन्या काणी सत्य आसा ती. आणि 2 नमुन्या काणी वृंदावनांतू ಒಟ್ಟು संपन्न जाल्ली आसा ती. हाचो अर्थ अशी की एक काणी म्हणटा की कृष्णाली राधा राणी ಒಟ್ಟು वाडीक जायनी. आणि एक काणी सांगता की तांगेले वाडीक एक पंत न्ही 5 पंत जाल्ल्या. आणि 5 स्थानार जाल्ल्या, 5 पवित्र स्थानारी तांगेले वाडीक जाल्ल्या अशी वर्णन आसा. ब्रह्मवैवर्त पुराण, गर्ग संहिता आणि स्कंद पुराण, पद्म पुराण अंतपुरा राधा राणी आणि कृष्णाली 5 पंत वाडी झालेले वर्णन आसा. आणि अनेक मस्त वर्णन असे आसा की तांगेले वाडी केन्नाय जायनी. राधा राणी वाडूक अभिमन्यू ಒಟ್ಟು जाल्लेली अशी पुरा विंगड विंगड एक पंता 2 विरुद्ध भास आशिल्ली काणी आसा. ताचो अर्थ अशें आसा अचिंत भेदाभेद तत्व. एकपटी ह्यावय बद्ध आसा, त्याच काळार त्यावय बद्ध आसा. आमी आतां राधा राणी आणि कृष्णाली वाडीक जाल्ल्या अशी लेखुया. भांडीर वन नंबर 1 आणि संकेत वन नंबर 2, त्याच्या मागीर बरसाना नंबर 3, नंदगांव नंबर 4 आणि वृंदावन नंबर 5 अशी 5 जागेरी विंगड विंगड टायमारी तांगेले वाडीक जाल्ल्या. आणि भांडीर वनांतू केन्ना वाडीक जाल्लेली तेन्ना ब्रह्मान येवन पौरोहित्य केला. ब्रह्मान भट्ट जावन मंत्र म्हणल्या ती तांकां प्रदक्षिणा केल्या. आणि
दक्षिण रुपान तू कृष्णानं आणि राधाराणी तांकां तांगेल मोग राधाकृष्ण प्रेम तांकां दक्षिण म्हणून दिल्या अशें लायक वर्णन आसा गर्ग संहितेंतू ते वाडीक जाल्ले मागीर राधाराणी नंदगांव वता तेगेले बामणा थंय तेन्ना हो म्हयनो येता श्रावण म्हयन्यांत आणि आजी थंय अशी रिवाज आसा की कोण कोण चेल्यो नवीन वाडीक जावन बामणा थंय वता ती तांकां श्रावण म्हयन्यांतू भाव येवन तेगेल त्या नवीन वाडीक जाल्लेल्या धुवेली भाव येवन तांकां रथार बैसोवन तांगेल घरा व्हरता ती मागीर कुळार व्हरता ती कुळारा आणि कुळार व्हरून नवीन नवीन वाडीक जाल्लेले भयणीक हिंदुळा बैसोवन तांकां झुलोवचें आसा दॅट इज द बेसिक स्टोरी बिहायंड झुलन यात्रा तर हरियाली तीज ह्या दिसान तू हाजे फुडेची हो म्हयनो सूड जावचे फुडेची पयल्या म्हयन्यान तू खंयचे खंयचे गोपीक वाडीक जाल्ल्या आणि तांकां नंदगांवान तू वाडीक जावन दिल्ल्या त्या सगळाले भाव आनी येवन त्या गोपीक अपास बरसाणे व्हरता ती सकळांक होऊन जाल्ल्या सकळाले भाव येवन घेवन चमकला राधाराणी भाव मात्र येनी सक्कड वाडी जाल्ल्यो नवीन नवीन व्हंकलांक तांगेल भावान येवन घरल्या व्हरून हिंदुळा बैसोवन पुरा झुलन यात्रा आरंभ करून जाल्ल्या आणि राधाराणी भाव काय येना येनी तेन्ना राधाराणीनं एकलेन बैसोवन पद म्हणचें आसा की अम्मा तू म्हाका विसरली वय अण्णा तू म्हाका वाडी जाल्ले म्हाका विसरली वय अण्णा तू येनी वय खंय आशिल्ली तू खंय आसा म्हाका विसरून गेल्या वय अशें म्हणून ती एक्क कडेन बैसून पद म्हणटा आसा आणि हरियाली तीज ह्या दिसांनी ह्या दिसा तू बरसाना दाखून घोडा गाडी घेवन रथ घेवन तिगेल भाव श्रीदामा नंदगांवा येता आजी ह्या दिसान तू हरियाली तीज ह्या दिसान तू थंय एक घोड दवरता ती बरसाना देवस्थानान तू त्या घोड्या तोंड आसा पळय ते नंदगांवा दिशेन आसा आणि ताजेर श्रीदामाची मुर्ती बसयता ती आणि मस्त आरती पूजा आणि पद म्हणटा ती ह्या आता पुरो आत्ताचे कलियुगात उलय ताजे फुडें एक 100 वर्सां फुडें म्हणल्यार ऍक्च्युअल रथयात्रा जाता आशिल्ली ऍक्च्युअली रथयात्रा घोडागाडी घेवन हांगा बरसानाचो कोण एक तरणो चेल्लो ती घेवन नंदगांव वचची आशिल्ले आणि ती रथयात्रा एक रथयात्रा एके दिवस बरसानांतल्यान नंदगांव वता आणि नंदगांव गेल्ले मागीर राधाराणी घेवन वापस बरसाना येता दॅट इज व्हेरी युनिक रथयात्रा आमगेली रथयात्रा कशी आसा आषाढांत तू शुद्ध पक्षांत तू द्वितीयक जगन्नाथ रथयात्रा आणि सकट कडेन जगान तू तेर आसा त्या दिसाक तशीची एक यात्रा रथयात्रा आसा ती हरियाली तीज ह्या दिसाक बरसाना दाखून नंदगांव वता आतां दूर दाखून ती चिके बेजार जालें तिका मस्त काळ गेल्लो मागीर भाव येनी म्हणून आणि ती वाट राखून आसा वयर बसून पळयता आसता तिका दूर दाखून गुर्त जाता की हो तेर येतास पळय तो मागीर बरसाना दाखून येतास आणि तो थंय येवन पावता आणि मागीर ब्राह्मण वृंद येवन श्रीदामाले स्वागत करता ती ताका भारी सन्मान करून नंदगांवारी रुक्का त्या माउंटेन कसं म्हणटा ती आमगेल्या भाशेन तू गुड्ड्यारी व्हरता ताका तागेले चांग सत्कार करून ताका खावन पिवन फुल्ला माळ घालून तागेले पुरो सत्कार आनी करून मागीर राधाराणीक बॅग आनी भरून तागेले वट्टू दिता ती मागीर सगळ्यांक पांय धरून राधाराणी त्या तेरा बसता आणि सुदामा ते घोडागाडी चलोवन वापस बरसाना वता ती थंय बरसाना पावले सताकाची गुड्ड्या सकाळची रस्त्यारीची पुरा गोपी वट्टू जावन राधाराणी स्वागत करता ती आणि सांग पद म्हणू आणि फुल्ल उधळणू तिका गुड्ड्या व्हरता ती मागीर तिगेल घरल्या व्हरता ती थंय गुड्ड्यार तिगेल अन्नाले पॅलेस आसा महाल आसा तांतू व्हरून तांणी थंय
हिंदोळ तयार दवरलेलें आसा पुरा लायक करून फुलां सजोवन ताका मस्त माळ घालून पुरा लायक करून दवरलेलें आसा आनी तांतू तिका बसयता ती आनी तेगेली पुरा फ्रेंड्सांनी वट्टू जावन तिका हिंदोळ्यांतू झुलयता ती. दॅट इज दी ओरिजिन ऑफ झुलन यात्रा. आणि त्या दीस दवरून पुरा ब्रजमंडलांतू पुरा वृंदावनांतू पुरा मथुरा मंडलांतू सक्कड देवस्थानांतू सक्कड कडेन झुलन यात्रा आरंभ जाता. इतली की आरंभ जाता की गांव गांवांतू तुम्ही काही प्रवास करता आसल्यार हरियाळी तीज जाले मागीर पौर्णिमा थंय म्हणजे श्रावण पौर्णिमा बलराम जयंती थंय प्रति दिवस सक्कड देवस्थानांतू सांज 4 जाले मागीर झुलन यात्रा करची आसा. मंदिरांतू न्ही केवळ मंदिरां न्ही घरांतूय कोण कोणा सांसान देवस्थान आसता ती. लड्डू गोपाल आसा कोणाले कोणा घरले की राधाकृष्ण आसा ती कोणा कोणा घरली कसं नाही जगन्नाथ आसा ती. त्या सक्कड सांसान घरांतू गल्ली गल्लींतू सांसान घरांतू सांसान वडना असल्यार तू झुलन त्या हिंदोळा करून ताका लायक डेकोरेट करून तू देवा बसोवन सांजे 4 गंटे धरून रात्री 9 गंटे ताका हिंदोळांतू झुलोवचें आसा. आणि एक भारी गंमत म्हळ्यार त्या काळार आमी एक पंत आमी केन्ना आमी डिवोट जाल्ली ती फर्स्ट टायम तेन्ना 89 आमी राधानाथ स्वामी वट्टू वृंदावना गेल्ली ती झुलन यात्रा पिरियड तेन्ना पुरा वृंदावनांतू झुलन यात्रा आशिल्लें. आजी वरय 3.5 घंटल्याकी सक्कड वृंदावन राबताली ती मनशां जवळ भायर दाखवून आयली यात्री म्हणून त्या सगळ्यांक एक कार्यक्रम आसा 3:30 जाले मागीर भायर पडचें आसा लायनारी एक एक देवस्थान करून वचता मुखारी वचचें आसा. समजा आमी तुमी आमगेल्या इस्कॉनांतू भायर पडल्यार सुरवई देवस्थान आतां मदन मोहन थंय झूल पळोवचो ताचे मागीर राधा वल्लभ मंदिर देवस्थान वचचें थंय ते हिंदोळा पळोवचो मागीर बांके बिहारी मंदिरा वचचें आसा थंय पळोवचें आसा. अशें करता 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 रात्री 9 घंटे एक 10 मंदिर जाता वन बाय वन करता करता मस्त मंदिर वरता ती. मागीर नेक्स्ट डे 3:30 4 o'clock वापस सुरू करून वापस खंय तुमी कैद केल्ले ताजे मुखार देवस्थान वचचें आसा. आणि एक देवस्थान जालें मागीर दुसरें देवस्थान वतना वाटेर कितली घर आसा ती त्या सगळ्या घरांतू हिंदोळा आसा तेवय वचचें आसा. भितर कोणाकय घर लागी एंट्री करच्याक नो डिफिकल्टी खंय खंय प्रवेश करूं येता तांगेल्या झुंजळा आपल्या आमगेल्या हातान लायक हलो येतात. पण भव्य भव्य व्हडले व्हडले हिंदोळ आसा पळय ते राधा बांकी बिहारी देवस्थान आसा राधा वल्लभांतू आसा अशे फेमस मंदिरांतू व्हडले व्हडले मेरी रुप्याचे उण्यान उणे 50 फूट बिग व्हडले हिंदोळ आसा 50 फीट आणि ताका मस्त सुगंधी फुलां माळ घालचे आसता आणि मस्त डेकोरेशन करून आणि राधाकृष्णाक डेकोरेट करून तांकां एक फुल्ला बंगला करून त्या बंगल्या भितर बंगल्यांतू ते 50 फुटाचो रुपयाचो हिंदोळ दवरून तांकां झुलोवचें आसता. ते पळोवचें म्हळ्यार एक उत्सव आसा. त्या पळोवच्यान तू इतली आनंद आसा इतली खुशी आसा की पुरा वृंदावनांतले मनशां तर प्रति दिवस हरियाली तीज जाली धरून पौर्णिमा थंय प्रति दिवस भोंवता आसत पुरो एवरीबडी इज मुव्हिंग सक्कड कडेन मनशां धांवता आसा ती वन टेंपल टू अनदर. तांतू बांके बिहारी मंदिरांतू 500 किलो गोल्ड हिंदोळ आसा 500 किलो गोल्ड. आणि आयज धरून 80 वर्स फुडें एक फॅमिली आशिल्ली ते राजस्थानातून येता ती मारवाडी फॅमिली त्या फॅमिली मनशान मागीर आज्यान आज तागेले नातू आसा त्याच्या आज्यान ते 500 किलोचे भांगराचे हिंदोळा बांकी बिहारीक डोनेट केल्लो आशिल्लो. तो आज करी बांकी बिहारी देवस्थान आसा आणि तो फोल्ड करून एक बॉक्सान दवरता ती आणि ह्या दिसाक ते भायर काडून ताका केलो 3 घंटे लागता ती ताका असेंबल करचे खातीर आणि हरियाली ती दिसांतू 4 घंटे लागी ते लायक करून ते ताका असेंबल करून ताका फुल्ला माळ आणि पुरो घाल न्हू आणि
तांणी तू बांकी बिहारी बसोवन फुल्ल बंगल्या भितरी त्या बंगल्याच्या बागला भितरी दवरून त्या भांगराचो तो हिंदोळ आसा पळय ताची झुलन यात्रा करची आसा आनी कितली जैन वतात पळोवच्याक भारी लायक आसता पळोवचेशी आतां गव्हर्मेंटान तिका चांगली वेवस्था केल्या नाजाल्यार प्रति वर्स कोणान डेथ जावचे आसा इतली गर्दी आसता ही इतली स्टॅम्पीड आसा प्रत्येक गल्लेन तूं पांय दवरचो जाग ना इतली गर्दी आसा तर त्या भांगरा हिंदोळ्यान तूं बशिल्ल्या बांके बिहारी पळोवच्या खातीर 1000 लाख कटल्यान मनशां येता ती सकाळी दवरून सुरू जाता आनी राती 12 घंटे जावन 1 घंटो जाय तरी ते गर्दी काय उण जायना एक वर्सांत तूं एक दीस आनी ताचे मागीर तेच मनशान एक दीस म्हळ्यार गमत हेचे काणी ती झुलयात्रा काणी न्ही हेची काही वेगळी काणी आसा पण त्याच मनशांनी नंदगांवांक कृष्ण बलरामाक भांगराचे मुकुट केल्ले इतले की 85 crores रुपीज ताची कॉस्ट अशें करून 2 व्हडले व्हडले रत्न आनी घालून भांगराचे मुकुट केल्लो आनी तो कृष्ण बलरामाक अर्पण करचे खातीर म्हणून तो येवन राबला नंदगांवांत फाल्यां अर्पण करचें आसा मुहूर्तारी आज तो येवन राबला आनी ताणें पुरा गांवांत अशी सांगचे आरंभ केलो की आज थंय अशी मुकुट कोणय कृष्ण बलरामाक दिनी मेगेल फर्स्ट नंबर हांव सुरवेची अशी करून कृष्ण बलरामाक दान करता म्हणून भारी गरवारी भारी भरमेरी ताणें सगळ्यांक सांगचे सुरू केले सांजेकाची आनी सगळ्यांक भारी गंमत मेरे भारी खुशीची की फर्स्ट टाइम कोणें ह्या मनशान देवा खातीर भांगराचे मुकुट केला म्हणून आनी पुरा जाले मागीर रात जाता आनी तो मनुष्य तागेले खंय ताणें रूम घेतला खंय तागेले रातची वेवस्था आसा ते न्हिदूच्या वता राती तागेले भांगराचे मुकुट चोरी जाता आनी खंय नंदगांवांत तूं खंय मेळना खंय सोदून सोदून पुलीस फुकट कडेन वचून खंय मेळना ते आनी ताका भारी बेजार जाता मुहूर्त काडून दवरले आसा फाल्यां ताका घालचें आसा म्हणून ताका भारी बेजार जाता आज थंय ते उपास मेळ्ळी चोर जाल्ले आनीक मस्तक एक 5-6 वर्सांनी तागेले डेथ जाता ही डायज तागेले मृत्यू जाता मागीर ताका तागेले पुत्ताक कृष्ण बलराम स्वप्न येता ती आनी सांगता ती तुगेले न्हू ताणी वृंदावनांत तूं मस्त कडेन राधा गोविंद बांके बिहारी वृंदावनांत तूं मस्त कडेन भांगराचे अलंकार करून दिल्या ती आनी तुगेल अन्नान मेगेल खातीर आमगेल खातीर 2 भांगराचे मुकुट केल्लेले आनी तेवे आमकां घालूं जाय न्ही तर मेगेल अशी इच्छा आसा की तुमगेल अन्नान पुरो इतली सेवा केल्या ते आतां अन्नाक संकल्प पूर्ण जाय न्ही म्हणून पूत म्हणून तुगेलें कर्तव्य आसा तूं म्हाका भांगराचे तशी मुकुट करून घाल का म्हणून स्वता कृष्ण बलराम येवन स्वप्न सांगतात जाग जाता ताका मस्त उडगास आसा की स्वप्नान तूं आयले पण ताणें ते सिरियसली घेनी घरल्याक सांगला ताणें म्हाका स्वप्न आयला म्हणून पण कोरका म्हणून ताका दिसता न्ही की देवान येवन सांगला कोरका म्हणून आनीक पण देव आयले कितले की पण देवान स्वप्न दिले की तू आनीक मेगेल संकल्प पूर्ण करनी तुगेले अन्नाल संकल्प पूर्ण करनी अन्नाल वरलेले संकल्प पुत्तान पूर्ण करका तरी ताणें केन्नाय ते सिरियसली घेनी आनी तागेले डेथ जाता आनी तागेले पुत्ताक प्राय आयले मागीर अपास कृष्ण बलराम स्वप्न येता ती सांगता आसता ती तुगेले अन्नान संकल्प केल्लो ते चोरी जाल्ली मागीर तुगेले मागीर तुगेलो आज्यान संकल्प केल्लो तेजी चोर जाल्ली तुगेले अन्नाक हांव कितले स्वप्न दिवन सांगला ताणें काही मनावर न्ही आतां हांव तुका सांगता आसता तुगेले आज्याल संकल्प तूं पूर्ण करका म्हणून तागेले नातू आत्ता आसा ह्या तागेले काल हो तो जगान तो आसा ताणें गंभीर सिरियसली घेवन ते करून घेतले आनी गेल्ले म्हयन्यान तूं लास्ट मंथ तांणी ते भांगराचे भारी लायक ताजी कॉस्ट 85 crores आशिल्ले ताणें ते लायक करून कृष्ण बलरामाक अर्पण केला आनी ताची पुरा कडेन फोट आयले त्या स्टोरीन तूं बरयलें आशिल्लें की त्या कोणें ताका भांगराचे कृष्ण बलरामाक मुकुट करून घाला तागेले आज्यान
त्या हिंदोळो बांकी बिहारीका अर्पण केलेलो. तेन्ना ते लिंक लागले की तोच तो ते भांगराचे हिंदोळ केल्लो घालेलो तागेलो तोच मनुष्य. ही काणी आम्ही केन्ना आयकता तेन्ना आम्ही कसं बोध घेवचो. अरे कसनी देवाल सेवा केल्या री, सान सेवा, मध्यम सेवा, व्हड सेवा, महान सेवा केन्ना गर्व करचे नासता. ताणें इतली पुरा प्रेमान आणि मोगान कोरून मुकुट हाडलो. पण सांजेक अगत्य ना आसतना सगळ्यांक सांगचे सुरू केले की हांवूच तो पयलो, हांवूच ही सर्वे नंबर, हांव म्हगेलो सर्वे नंबर, आनी कोणें करनी, आनी कोणें करनी, हांव केल्ले फर्स्ट म्हणून. देवाक तुम्ही कितलेय महान सेवा केले री, ते अहंकार तांकां देवा सहन जायना. त्या सेवेक कसनय मूल्य ना. त्याचे भरम करून केले री, गर्व करून केले री, ताची व्हॅल्यू शून्य जाता. आम्ही कितली महान सेवा कोणीय करना ते आम्ही केले री, ताचे गर्व केले री, ताचे भरम केले री, त्या सेवेची मूल्य शून्य जाता. तशी वो अशी ही झुलन यात्रा त्या आज्यान तागेल्या दिल्लेल्या झुलनांत देव आनीकय बसता. प्रति वर्ष हरियाली तीज या दिसारी एक दीस मात्र बांके बिहारी भांगरा हिंदोळांत बैसून झुलता. मस्त घंटे 4 दोन सुरू जाता दनपारा. रात एक थंय चालू असते. तांगेले टायमिंग 9:30 जावं 10 आसता शयन आरतीचे. ह्या दिसाक एक बंद एक राती घंटा जाल्या शिवाय मंदिर बंद जायना. इतली जैन आसा ती. सगळ्यांक ते दोरी तांगेले दूर दिग करून दिवचे आसा आणि त्या सगळ्यांनी तांडूचे आसा. ताचे खातीर कितली गर्दी आसा. तशीच राधा वल्लभ देवस्थानांत भारी लायक हिंदोळ आसा, भारी मारी ते पळयता बुका. इट इज कॉल्ड एज नेत्रोत्सव. मारी डोळ्या खातीर उत्सव असतो, महान उत्सव. पळोवच्या खातीर मात्र सकाळ कडेन ह्या देवस्थानात दाखोवन त्या देवस्थानात वत्त आसा ती 5 घंटे 6 घंटे आम्ही गेल्ले ती राधानाथ महाराजा वटू, गुरु महाराजा वटू. सकाळ कडेन ते पळोवन 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 मागीर फाल्यां आनी कडेन वचचें आसा, फाल्यां आनी कडेन वचचें आसा, आनी कडेन वचचें आसा अशें करून मागीर गोवर्धना वचचें आसा, मागीर नंदगांवा वचचें आसा, मागीर बरसाना वचचें आसा. सकाळ कडेन झुलीन यात्रा आसा आनी सकाळ विंगड विंगड नमुन्याचे विंगड विंगड डेकोरेशन करून करचें आसा. आणि वृंदावनांत 2-3 दीस लागता ती. सकाळ देवस्थानांत रंगनाथ देवस्थान, गोविंद देवस्थान, मागीर राधा दामोदर म्हणून आसा तांतू आनी काही भारी जायक हिंदोळ आसा. अशी पुरा देवस्थानांत वता वतना 3-4 दीस लागता ती. ताजे मागीर गाडी करून गोवर्धना वचचें आसा. आणि गोवर्धन वताना रस्त्यार कितली गांव आसात पळय, त्या प्रत्येक गांवांत प्रत्येक रुखकारी एक हिंदोळ आसा. प्रत्येक रुखकार एक हिंदोळ आसा. सकड चेल्यो चेल्ले सांसाना आणि वाडी जाल्लेले बायले मनश्यो पुरा तांतू झुलत आसा ती. रोडार तुमकां ती देख पडता फुल डे. द गर्ल्स अँड बॉयज आर स्विंगिंग. त्या भारी गमत आसा पळोवचे खातीर. मागीर अशें न्ही की देवस्थानां मात्र प्रत्येक गांवांत प्रत्येक रुखकारी सक्कड कडेन झूल आसा. आणि सक्कड चेल्यो चेल्यो आणि मानतारी मनशां तांतूच बसून आनंद घेता ती. गोवर्धनांत मागीर नंदगांवा वताना बरसाने वताना दोन्ही बगलेन सांग सांग गांव आसा ती लिलास्थली आसा. सक्कड गांवांत प्रत्येक सान व्हरून व्हड म्हणून सक्कड मंदिरांत राधा राणी कृष्णाक बसून तांतू झुलोवचें आसा. तशी वो उत्सव आसा पळय तो पूर्णिमाते चलता. आणि आमगेले गौडीय संप्रदायांत आमगेल्या ब्रह्ममध्व गौडी संप्रदायांत हो उत्सव श्रावण एकादशी धरून श्रावण पौर्णिमे थंय जाता. बाकी वृंदावनांत हरियाली तीज हा सुरू जाता. आणि हांव अशें आयकलां की नंदगांवांत 1 म्हयनो फूड धरून झुलन यात्रा सुरू आसा. सगळा पशी फुडें सगळा पशी फुडें नंदगांवांत 1 म्हयन्या फूड धरून देवा कृष्ण बलरामक रुप्याच्या हिंदोळा बैसून झुलोवचें आसा. नित्य नवीन नवीन श्रृंगार करून. आणि तो आसा पळय रुप्याचो हिंदोळो तोय त्याच मनशान डोनेट केल्लो आसा. त्या देवस्थानांत भायर एक जाग आसा थंय तो दवरलेलो आसता ह्या म्हयन्यांत. आणि तो रुप्याचो म्हाका दिसता कमीत कमी ताका 1000 किलो आसचे पुरो. तोय त्याच मनशान डोनेट केल्लो आणि 500 किलोचे भांगराचे ताणें दिल्ले. आणि तागेल्या नातवान ते 85 crores मुकुट देवाक अर्पण केला.
तर ह्या झुलन यात्राची कहाणी अशी आसा की राधा आणि कृष्ण आणि गोपीन पुरा मेळून ह्या उत्सव संपन्न करू असं. कशी करता ती? केन्ना एक पंता राधा राणीक बसोवन कृष्णान लकोचे आसा. केन्ना कृष्णा बसोवन राधा राणी आणि गोपीन लकोचे आसा. केन्ना दोगांकय बसोवन गोपीन लकोचे आसा. आणि एक पंता कसं झालंय की ललिता कुंड म्हणून एक लायक जाग असा नंदगावांतू. ललितालो एक स्थान असा ललिता कुंड म्हणून. थंय राधा ललिता बिहारी म्हणून विग्रह असत देवालय. त्या त्या जागेर मस्त व्हडले कुंड असा. आणि थंय एक पंता ह्या सिजनांतू झुलन यात्रा करचे म्हणून वृंदादेवीन लेखले. आणि पुरा प्लॅनिंग आणि करून लायक करून झूल आणि तयार करून वाट रखता आसा ती. कृष्ण येऊन राबला पुरा वस्त्र आणि अलंकार आणि श्रृंगार आणि करून. पुरा सकट गोपी येऊन राबल्या ती. ललिता विशाखा आदी सकट गोपी राबल्या ती. राधा राणीक आता मेकअप करचे आणि काही वेळ जाता आसा. टायमार श्रृंगार जायनी. सकट वाट रखता आसा ती. तेन्ना सकट श्रृंगार करून तयार आसा ती. आणि ते नारद मुनी थंय येता. आणि नेमके कसं जाल्लें आणि काय तुमगेले उत्सव सुरू जाय न्ही वे. सक्कड गोपी म्हणतात की सक्कड जण येऊन आपल्या ती राधा राणी आणि काही येणी तिला आणि काही श्रृंगार पूर्ण जायनी. त्यात नारद मुनी म्हणता अरे आणि थोडा वेळ असवाय तर अशी कशी करणार ती अशी करा तुम्ही ललिता कशी तयार असणार तर ललिता कृष्णा ಒಟ್ಟು ಬಯಸೋನು तुम्ही हिंदोळा उत्सव सुरू करू येतं आणि राधा राणी आईल मागिरी तू देवण तिक्क बसकार येतं वेळ कसाला व्यर्थ करचा का सक्कड तयार असेल सक्कड पुरा रेडी जाऊन असं ती तीन येऊ तई तिथल्या वेळांत तुम्ही ललिताक कृष्णा ಒಟ್ಟು बसकार येते आणि सगळ्यांनी मिळून लाईक करून झुलन यात्रा आरंभ करूया ती. ललिता भारी संकोच ना 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 हांव जायना हांव कशें करचें तेगेल खातीर आमी केला न्ही पुरा. नारद म्हणटा तेगेल खातीर केला हांव सांगचें म्हळ्यार तीन येऊ तई कितले वेळ आसा पळय तितले वेळार तूं बयस म्हणून भारी ना 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 म्हणटा सक्कड बताय करता ती. मागीर ना ना म्हणटा मागीर तिका उकळणू कृष्णा ಒಟ್ಟು हिंदोळ्यारी बसकार येता ती आणि लोकोच्या सूर करता ती. लोकोच्या सूर जाल्ले सत्ताकाची नारद मुनी थंय दाखवून वता बरसाना वचून सांगता राधा राणी कसं करता का तू पण श्रृंगार करता असं कसं नाही आज हिंदोळा उत्सव असणार ललिता कुंडारी नंदगावान तू थंय वच्चा असं कसन तू सांगता तू आणि कृष्ण आजी जुनी जात्रा करता वे तेच बद्द ना ते हांव आत्ता आयलो थंय दाखवून थंय गेलेलो मात्र थंय कसन पळयला हांव ललिता कृष्णा ಒಟ್ಟು बयसून हिंदोळारी लायक करून गंमत करता असं आणि तू हांगा आनी काही मेकअप करता बसल्या तेका भारी बेजार जाता. तो शी भायर सरता वच्चा आमी पळया म्हणून नारद म्हणून ते घेऊन येता आणि पळयता दुरू दाखवून पळयता तेन्ना ललिता कृष्णा ಒಟ್ಟು बसून लायक करून हिंदोळारी उत्सव चाल असं तिका भारी कोप येता थंय दाखवून कोपून वता ती आणि मान मंदिरा बसता वचून. अशी राधा राणीक कोप येवचे काय तरी मस्त कारण आसा ती तांतूपैकी एक कारण हें आसा की तीन येवचे पुढे ललिता बसकारा न्हू ललिताक मन ना तेन्ना बसचे ललिताक जबरदस्ती करून बैसोवन झुलन यात्रा करून तिका कोप दिला किते खातीर म्हळ्यार नारद मुनिले अशी प्लॅनिंग की तिका कोप दिल्यार आनी तांगेले मोग चढता तर तिका ती वत्तान पळयतना कृष्ण आणि ललिता एकदम देंवता ती हिंदोळ्या वयल्यान आणि कृष्ण धांवन मागशी होता आणि तीच राबना ती सीदा वचून त्या गुड्ड्यार बसता मान मंदिरारी मागीर मस्त प्रयत्न करून मागीर कृष्ण तिका सांत्वन करता आणि मागीर उपासने येवन झुलन यात्रा करतात. तशी वृंदावनांतू हजार कटल्यान सॉंग आसा आमी आतां एक हांगा वैष्णव गीत म्हणलें आमगेल्या राधिकान तशी वृंदावनांतू ब्रज भाशेंतू हजार कटल्यान पद आसा ती हजार कटल्यान पद. कशी पद एक पंता कृष्ण राधा राणीक लकयता आसा हिंदोळ्यारी तशी पद आसा. एक पंता राधा आणि कृष्ण लकयता आसा गोपी ಒಟ್ಟು तशी पद आसा. एक पंता राधा आणि कृष्णाक दोगांकय बसवून गोपी वृंद सगळ्यांनी लपोवचे आसा त्या पद आसा. आणि अशी नमुन्या जो आसा जुलो कशें म्हळ्यार पळय
एक कडेन कृष्णाक बसयता ती आणि कृष्ण अशी झुलत असत. ह्या कडेन राधाक बसयता ती आणि ती अशी झुलत असत. आणि दोघांकही दोन्ही दिशान दोन्ही बगलेन लकोनू अशी झुलन यात्रा करची असत. ते दाखयलशें म्हाका सांगू जायना आणि सांगल्यार तुमकां कळना म्हणून हांव तुका सगळ्यांक तुमकां ते करून दाखयता पळय अशी. आणि केन्ना अशी येता पळय तेन्ना लागीं येता ती आणि अशी जाल्यार मागीर दूर वता ती. दूर गेले मागीर तांकां जे कसन कसन मोती माळ घाल्ल्या, कसं फुल्ला माळ घाल्ला, कसं कसं अलंकार घाल्ला पळय ते अशी लांबता अशी गेली मागीर. आणि अशी आयली मागीर ही गुपसता आणि गुपसल मागीर अपास दूर गेले मागीर तूं कुडकी जाता. कळना हांवें. अशी लकेल मागीर अशी लागीं येता आणि दोगाली माळ हे ಒಟ್ಟು गुपसून अपास वताना तुंटून मागशी वता आणि तुंटली मागीर त्या मोती आणि फूल सकाळ पडता आणि ते प्रसाद म्हणून घेवच्याक सकड गोपी वृद्ध धांवता ती. हा झरर झरर झर झर रे मोती झरर झरर झर रे. त्या मोती कशी पडता पळय पाऊस पडल्या म्हणून पडता ती मोती आणि ते मोती प्रसाद घेवचे काय तरी सकड गोपी धावता ती. असे एक भजन असत. आणि हिंदोळे माई झुलत है गिरीवर धारी. माई मिळाली राधा राणी. ते झुलत असं कृष्णाक आणि कृष्ण ताजी बैसून आनंद घेत असं. अशी पुरा विंगड विंगड आणि कशी असा अनेक आमगेल्या आनंद वृंदावन चंपू या ग्रंथांतू लास्ट चॅप्टर लास्ट अध्यायांतू झुलन यात्रा वर्णन केलेलं असतं. तुम्ही वाचू येतं. झुलन यात्रा आणि रंगपंचमी होली फेस्टिवल ಒಟ್ಟು कशी उत्सव असतात ते वर्णन केलेलं असतं. कशी वृंदादेवन त्याची व्यवस्था केल्या म्हळ्यार एक व्हडले वनांतू कितली रूख आसा ती 1000 कडल्यान रूख आसा ती. ते प्रत्येक रूखकारी एक एक हिंदोळ लायले आसा. कशी ताजे मणी भांगर रुप्पे फूल अशी पुरा मोट्टू करून भांगराचे आणि रुपयाचे हिंदोळा करून प्रत्येक रूखकारी लायला आसा. वृंदादेवीन सांगिल्ले नमुन्यारी प्रत्येक गोपीक तंतू राबयल्या अशी 1000 कडल्यान गोपी त्या प्रत्येक एक एक हिंदोळा राबल्या ती. ताचे मध्ये एक रूख आसा त्या रूखान तू भांगराचे हिंदोळ आसा तंतू राधाकृष्णा बसकार आयला. आणि वृंदादेवीन सांगेल मागीर सूर्यास्त जाल्ले मागीर हिंदोळा यात्रा आरंभ जाता. कशी आरंभ जाता सुरवेक सक्कड हिंदोळे अशी मुखार मागशी वता ती. सक्कड पद म्हणून लायक करून त्या रागारी म्हणचे असतात तू ते ताजी रागान तू त्या मुखार मागशी वता आसा ती. ताजी मागीर सक्कड हिंदोळो अशी सायडा वच्चे आसा. मस्त वेळ सायडा वच्चे सक्कड सक्कड रूख अशी रुखार आशिल्ले हिंदोळ सायडा वच्चे आसा. ताजे मागीर वृंदादेवीन सिग्नल केले मागीर सक्कड हिंदोळ अशी गोल 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 वर्तुळाकार वच्चे आसा. आणि अशी पुरा करताना खंयचोय खंयच्याय हिंदोळ्याक डॅश जायना. देर इज नो ऍक्सिडेंट. अशी लायक करून गोल 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 गोलचे आसा. मागीर वृंदादेवी आपस एक सिग्नल दिता मागीर अपास अशी करचे आसा. मागीर अपास अशी करचे आसा. मागीर अशी वता आसा अशी वचचे आसा 360 डिग्रीज. तेन्ना राधा राणीक मस्त भंय जाता. कोणाकय गोतना कसा म्हणून सगळे गोपी गोत आसा राधाकृष्णा गोतना कृष्णाकय गोत आसा राधा राणी गोतना. तेन्ना अशी सुरवे हागूर मागीर जोरान मागीर आनी जोरान मागीर इतले जोरान की पुरो तो हिंदोळ अशी गोल येवन सकयल येता. तेन्ना राधा राणी कृष्णाक घट्टी धरता भिवन पडतकी म्हणून. कृष्णाकूच सगळं प्लॅनिंग आसनास म्हणून. अशी मागीर एक 10 पंता अशी अशी केली मागीर 11व्या पंता गोल वच्चे आसा. मागीर वापस गोल वच्चे आसा. मागीर सायडा वच्चे आसा. अशी पुरो विंगड विंगड नमुन्याचे आम्ही सानसानेंत हिंदोळ्यान तू मस्त बसल्या ती मैदाना वचून. आम्ही कशी अशी मात्र करता ती सायडा वच्चे पुरो वृंदावनान मात्र गोल वच्चे वृंदावना मात्र अशी विंगड 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 आम्ही कल्पना आमकां करची जायना. आमकां विचार करचो जायना. अशी नवीन नवीन पद्दतीन वृंदादेवी
सक्कड गोपी वृंदा घेऊन लायक करून झुलन यात्रा संपन्न करत असत. त्या या सीझनात तू वृंदावनात तू सक्कड कडेन कितले देव असत, कितले नमुन्या देव असत. हाय इवन गोवर्धन शिला तक्काय बसकारानू त्या हिंदोळान तू हलोवचें आसा. अशें बरें लायक लायक उत्सव वृंदावन आसा. आणि इतले आनंद आसा. म्हणजे कसं कसो आहे आमकां हांगा हे हांव म्हगेले वर्णना इतली शक्ती ना की तुमगेले दोळ्या येद्राक ते पुरो निर्माण जावची म्हाका म्हगेली शक्ती ना. पण थंय वचून ते अनुभव करता ते वातावरणान तू कशी खुशी आसा, आनंद आसा म्हणून ते गेल्याळ कडेन आनंद आसा, सक्कड कडेन आनंद आसा. कोणी दुर्बळ आसा ती, कोणी श्रीमंत आसा ती, सक्कड घडल्यान प्रत्येक घडल्यान तू तांगेर कितले दुड्ड आसा ते पुरो दुड्ड घालून तांणी घडलाक ते करचें आसा. आणि प्रत्येक चेडणाक प्रत्येक चेलयेक सगळ्यांक त्यान तू बसवून गंमत करचें आसा. ही आमगेली संस्कृती, हे आमगेले कल्चर आसा. आणि हे कल्चर आसा म्हणून आमगेलो हिंदू धर्म आसा, सनातन धर्म आसा. सनातन धर्म आसूचे चांग कशें तातुलें ते कल्चर आमगेले संस्कृती. आणि त्या खातीर आमगेले चेडवांक आमी सगळ्यांक सांगू का ह्या उत्सवा निमित्त सगळं सांगू का, वर्णन करू का, तांकां सगळं दाखोवं का व्हरून त्या काळार केन्ना आमी थंय वचून त्या पुरा वृंदावनाक गंमत पुरा पळोवं का. कशी घरान तू आणि देवासन न्हय, प्रत्येक रस्त्यार सक्कड कडेन वातावरणान तू हवेन तू प्रकट कडेन वायून तू सकड कडेन आनंद कशी भरलेलो आसा. होलसेल हॅपीनेस इन द होल एटमॉस्फियर ते थंय वचून पळोवं का. तेन्ना आमकां कळटा की आमगेलो सनातन धर्म कितलो महान आसा म्हणून. कशी प्रत्येक मनशाल्या हृदया भितरी मना भितरी देवान उत्सव करून कशी स्थान उत्पन्न केला. कशी ताजी ज्यान वाट पळयता ती केन्ना हो उत्सव येता म्हणून. आणि भायली पुरा यात्रेकरू येवन डोनेशन दिवन आणि भव्य अतिभव्य अति भव्य हिंडोळ करून त्याचे वर्णन करून साध्य ना. कशी डेकोरेशन करता ती दनपारा 1 घंटा सुरू करता ती आणि 4-5 घंट्यान तू त्या पुरा डेकोरेशन करून फुला बंगलो करून तयार करता ती. आणि सांजे मागीर 4:30 धरून ते सेव पुरो आरंभ जाता. ते चामर करचे आसा, मागीर तांकां हिंदोळ्यान तू हिलोवचें आसा, मागीर तांगेले वस्त्र घालचें आसा, मागीर ते वस्त्र काण सगळ्यांक प्रसाद म्हणून दिवचें आसा, मागीर नवीन वस्त्र घालचें आसा, मागीर ते काण सगळ्यांक दिवचें आसा. हांव एक पंत म्हगेल्या भावाक आनी पुरा सगळ्या कुटुंब घेवन गेलेलो तेन्ना राधा वल्लभ देवस्थानान तू कितली व्हड शाल देवा आंगार वयल्यान काणू म्हगेल्या भावार घाल्या. ते मोल्ला घेवचे गेल्यार उण्यान उण ताका 10,000 रुपया मोल आसचें पडून उण्यान उणें मिनिमम. तातूंत इतलें काम ताचें जरी काम केल्लें आसता, तुजी एम्ब्रॉयडरी केल्लें आसा. तशें ते भरजरी भरजरी म्हळ्यार व्हेरी ऑप्युलंट क्लॉथ ते देवाला आंगार वेले काणू ताणें ते गोस्वामीन म्हगेल्या भावार आंगार घाल्या. I was wondering how fortunate, कितले भाग्यवान असते. आणि ते चालू असतं 4 घंटे धरून काढचे कोणाक दिवचे काणू, घालचे अपासा कोणाक काण दिवचे आणि नवीन घालचे आणि कोणाक दिवचे. कॉन्स्टंटली दिस इज गोईंग ऑन. मागीर हिंदोळ्या बशील देवाल आंगारी फुल्ल घालचे आसा ती तांबड रंगाची फुल्ल घालचे आसा ती, येलो रंगा फुल्ल घालचे आसा ती, पाचवे रंगा फुल्ल घालचे आसा ती, अशी पुरा गुलाबी रंग घालचे आसा ती, पुरा अशी कॉन्स्टंट चालू असतं. आणि मागशी बैसून एक वाद्यवृंद आसा थंय पुरा वीणा आणि पुरा सितार आणि वायलिन आणि हार्मोनियम आणि मृदंग पखवाज घेवन रागदारीन तू पुरा म्हणचे आसा पद क्लासिकल सॉंग्स पुरा 4 ते 5 घंटे कंटिन्युअस दे आर सिंगिंग ओनली हिंदोळा सॉंग्स. आणि हित हरिवंश म्हणून एक आशिल्लो गोस्वामी चैतन्य महाप्रभू आणि तांगेलो काळ एक आशिल्लो. वल्लभाचार्य, हित हरिवंश आणि स्वामी हरिदास बांके बिहारीले आणि हरिराम व्यास आणि चैतन्य महाप्रभू हे पुरो ಒಟ್ಟು एक सांप्रत वर्तमान काळात उरले. त्या काळारी देवाली बासुरी अवतार घेऊन आयल्या आणि तांगेलें नाव हित हरिवंश गोस्वामी. आणि तांणी ते बरयला हरिवंश वाणी म्हणून. त्या हरिवंश वाणीन तू प्रत्येक उत्सवा खातीर 100 कडल्यान भजन बरोवन दवरलेलें आसा. हरिवंश वाणी म्हळ्यार ते तुम्ही प्रति दिवसान तू कितलेय म्हणल्यार 15 दिवसान तू त्या कैद जायना. आणि तू इतले नमुन्याचे भजन बरोवन दवरलेलें आसा. सक्कड नमुन्याच्यान तू कसं रागार ते म्हणचे आसा
केन्ना म्हणचे आसा सुरवे कसं म्हणचे आसा एंडा कसं म्हणचे आसा कैत जाताना कसं म्हणचे आसा ते पुरा फिक्स आसा आणि तांगेल प्रत्येक राधा रमण मंदिर म्हणून लेखा राधा गोविंद मंदिर दामोदर मंदिर बांके बिहारी मंदिर राधा वल्लभ मंदिर प्रत्येक देवस्थानांतू एक जाग आसा थंय त्यांनी बसून वाद्यवृंद घेवन एकदम लायक क्लासिकल सॉंगांत पुरा म्हणू ते 4-5 घंटे देव केन्ना हिंदोळा बसता त्यांनी ते पद म्हणता आसा ती दॅट इज कॉल्ड एज ध्रुपद 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 शैली म्हळ्यार वल्लभ संप्रदायांतू एक ध्रुपद शैली म्हणून आसा एक विंगड नमुन्याचे गायन आसा मिगेल दूं ते शिकता आसता मस्त शिकून जाला ते ध्रुपद गायन आसा त्या ध्रुपद गायनांतू मंद मंद म्हळ्यार धीर गंभीर आणि मंद जावन ते म्हणचे आसा पुरो लायक करून झुलत झुलत राम म्हणटा आमी पळय ते हिंदोळे माई अशी पुरा लायक म्हणचे आसा ते केन्ना केन्ना बसानांतू म्हणटा ती ध्रुपदांतू इतले सुमधुर आसता आयकुच्या तरी ते पुरा कितले वर्णन केले आमकां ताचे अनुभव जायना थंय वचून एक पंत वर्सानांतू एक पंत नंदगांवांतू एक पंत वृंदावनांतू लिंगड मंदिरांतू बसून केल्या समय खर्च करता अर्ध घंटो मुखाल घंटो एक पुणी भजन आयकून ताजे अर्थ जावची प्रयत्न करता इतले डीप ताका मिनींग आसता तू प्रत्येकांतू कशी कशी कसं कसं लील जाल्ल्यान तू आम्ही कसं म्हणचे की ह्या 15 दिसांत तू देवाक बसकारानू हिंदोळांतू झुलोवचें आसा इतलें आमकां गोतू पण तांतू राधा कृष्णाले कसं कसं लील जाल्ल्या त्या पुरा वृंदावनांतल्या संतान पुरा बरोवन दवरलें आसा तांकां तांगेल्या दृश्टांता भितरी कसं कसं दर्शन जाला ते तांणी बरोवन दवरलें आसा सुदासान आणि चित्तस्वामी गोविंद स्वामी परमानंद दास वल्लभाचार्य हे सकट वृंदावनांतले महान महान संतान तांगेल ध्याना भितरी तांकां कसं नमुन्या झोलन यात्रा दर्शन जाला ते तांणी पदांतू भजनांतू बरोवन दवरलें आसा आणि ते पुरा 1000 कडल्या भजन सकट मंदिरांतू ह्या 15 दिसाक सकट म्हणटा आसता ती आणि नंदगावांतू एक नमुन्याचे विंगड नमुने भजन आसतात म्हणटा की समाज समाज म्हळ्यार नंदगावांतुले प्रधान पद म्हणटाले एक बगलेन बरसानांतुले महान पद म्हणटाले गोस्वामी अनेक बगलेन अशी यात्रा बैसून त्यांनी एक एक गाव म्हणचे आसा म्हळ्यार एक पद तुम्ही म्हणचे आसा तर जाल्यार मागीर इन रिस्पॉन्स बरसाना पीपल विल सिंग ताजे मागीर इन रिस्पॉन्स नंदगांव गोस्वामीज विल सिंग अशी पुरा 4 घंटे धरून 9 घंटे ते समाज गायन आसा ते समाज गायनांतू सकाळांनी ते पद आयकल्यार मागीर ताजें वर्णन करूंक जायना कसं कसं जाता आनी तूं कशी कशी कृष्णा राधाराणीक चिडयता कशें ते कोप येता कशी गंमत करची आसा मागीर तिका कोप आयल्यार तिका सांत्वन करचें आसा वापस हाडचें आसा वापस बसकारून मागीर कृष्णान तिका झुलोवचें आसा मागीर मदेची जोरान झुलोवन तिका 360 डिग्री करचें आसा वापस तिका भित्ता मागीर तिका वापस कोप येता वापस ती वता अशी येता वता अशी विंगड विंगड नमुन्याचे गंमत करचे आसा कृष्णान कृष्ण खंयची लिला स्ट्रेट करना तो कशें आसा त्रिभंग ते सगळे पुरा कामय त्रिभंगात आसा पुरा वरे वरे काम करता नीट काम कसलेंय करना त्या निमित्त त्या वरे वरे काम केले मागीर विंगड विंगड नमुना लीला निर्माण जाता आणि त्या पुरा संत लोकांक तांगेल्या दृष्टांत देख पडता आणि मग त्यांनी बरयता ती कसं त्यांनी पळयली म्हणून अशी पुरा भारी लायक आनंद झुलन यात्रेचे आसा आणि आमगेल्या देवस्थानांतू राधा गोपीनाथांतू प्रति दिवसांतू गोपालजी हॉल आमगेल्या देवस्थानांत 3 हॉल आसा ती एक गौरनिताय हॉल एक गोपीनाथ हॉल आणि एक गोपालजी हॉल तो गोपालजी हॉलांतू अर्ध्यापेक्षा चड हॉल ऑक्युपाय करून थंय वृंदावन करचें आसा ती फ्लावर फाउंटन आसा ती गार्डन करचें आसा ती वॉटर लेक्स करचे आसा अशी पुरा यात्राक पुरा सजावट करून ताची मागशी त्या फुल्लाचे हिंदोळ करचे आसा आणि तांतू राधा गोपीनाथ उत्सव मूर्ती हाडून त्या अशी ते फाउंटन्स अशी दोन्ही कडेन कलरफुल फाउंटन वता आसा ती ताजे मध्ये ते झोलन यात्रा यात्रा मागशी यात्रा जाता वचता आणि सकाळांक वचून मध्ये वाट आसा ते बैसून लायक करून तुम्ही हातान ते दोरी हलोवन देवाक झोलन यात्रा करूं येता अशी वच्चे आसा मागीर सांजे 4:30 घंटे न्हू 9-10 घंटे चालू आसता इतली लायक तो आणि मागशी कीर्तना आणि भजन चालू आसा ती एक कडेन आणि 1000 कडले मनशां येवन लायनार वचून त्या पुरा पळोवचें आसा आणि नित्य नवीन नवीन
डेकोरेशन नवीन नवीन नमुने डेकोरेशन असं मरी प्रत्येकान तो असं फॉरेस्ट पण आज रंग विंगड असं डिझाईन विंगड असं पुरा झुला रंग विंगड असं पुरा नमुने विंगड 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 करून 5 दीस भारी लायक झुलन यात्रा ते करचे असं अशी देवाल्या विषयांतू उत्सवांतू सौंदर्य अनंत सौंदर्य असं सौंदर्य अंत ना अनंत सौंदर्य आता या वर्ष कसं पळायला पळाय नेक्स्ट इयर तुमका विंगड देख पडता सेम सेम रिपिटेशन तांतू कसं नाही ना विविधतापूर्ण कितले नमुन्यात त्यांनी करतात त्यांना कल्पना त्या देव तांकां बुद्धी दिता लायक लायक डिझाईन करून तांतू फुल्ला ड्रेस असं आणि कसं नमुन्या ड्रेस करतात त्यांनी विशेष फॉर झुलन यात्रा तांतू कितली बायले मनशां कितली 100 कडल्यान बायले मनशां डिझाईन करता असं ती आणि त्या डेकोरेशन करच्या कम से कम 10 ते 12 घंटे ब्रह्मचारी डेकोरेशन करचे असं 4 घंटे ओपन करचे असं 5 घंटे का तरी 5 घंटे दर्शन का तरी 10-15 घंटे काम करचे असं ओव्हरनाईट मागीर त्या विलावर करचे असं पुरा ते बेकोळचे असं आणि नवीन फाल्या करचे असं दीसभर हंतू चांगले केन्ना दीस जाता केन्ना दीस सरता केन्ना दीस आरंभ जाता म्हणून तांकां कोणाक गोतना 5 दीस आमगेल गौडी मठान तू इतले लायक करून उत्सव करता ते वृंदावनान तू 1 महिनाभर चालू असते आणि ताजी यात्रा रांगोळी काढचे असं फुल्ला रांगोळी काढचे असं रंगा रांगोळी काढचे असं तांतू पुरा फुल्ल उजळचे असं ती विंगड बण्णाची अशी पुरा वर्णन करचं जायना यू कॅनॉट एक्सप्लेन यू हॅव टू गो अँड सी आणि हे वचचे पळोवचे ते उत्सवान तू भाग घेवचे ते उत्सव दर्शन करचे हेच आमच्या जीवनाची परिपूर्णता आसा द परफेक्शन ऑफ लाईफ इज टू विटनेस नेत्रोत्सव फेस्टिवल ऑफ द आईज तशी झुलन यात्रा आमगेल भाग्यान आम्ही वृंदावनान तू मस्त पंत गेल्ले आसा ती उण्यान उण्या 10 पंत गेल्ले आसा ती आणि प्रती पंत विंगड विंगड नमुने आनंद आणि सगळा पशी चड आनंद खंय येता खंय संत गोस्वामी जन बैसून पद म्हणता ती ताजो अर्थ आमकां समजावून सांगता ती कसं अर्थ म्हणून तेन्ना आमकां कळटा की कितल्यान तू कितली डेप्थ आसा कितली गहन लीला आसा कितली डीप आसा लीला ते नुसतं पळोवच्यान तू एक आनंद आसा आणि त्या लीला ऐकून त्या विंगड विंगड नमुन्याच्या लीला तू कितले आनंद आसा ते गुरु महाराज आणि तांगेल दयेन आमकां ते पुरा लाभ मेळ्ळा आणि सगळापशी चंद आणि सगळापशी उत्कृष्ट श्रेष्ठ झुलन यात्रा ते वृंदावन बरसाना आणि गोवर्धन थंय वचूं का आमी पळोवच्या खातीर इथे म्हळ्यार त्याचे ओरिजिन थंय आसा थंय ते सूर जाल्लेले आणि थंय दाखवून बाकी कुडा कडेन आमगेल्या इस्कॉन मंदिरान तू पुरा जगभर ते गेल्लेले आसा पण ताचे ओरिजिन वृंदावनांत आसा आणि ताचे ओरिजिन पुरा सार राधा वल्लभ देवस्थानांतले बरसानान तुले नंदगांवान तुले आणि वृंदावनात बांके बिहारान तुले ते विंगड विंगड नमुन्याचे झुलन यात्रा ते थंय वचून पळोवका त्याचे काळ खंयचो श्रावण म्हयन्यान तू तृतीया दौरून पौर्णिमा थंय ते केन्नाय प्लॅन करून वचचें येता आणि कसनय कार्यक्रम ना कसनय ना सांजे भायर सोडचे 3 घंटे की रात्री 9 घंटे भोंवतर रावचे आणि प्लॅन करून वचचे 3-4 दीस वृंदावनान तू 1-2 दीस गोवर्धनान तू आणि 2-3 दीस बरसाना नंदगांवान तू सक्कड कडेन घरा भितर वचून तांगेले झुलन यात्रा दोरीन लकोवन आमी फक्त रावचे आणि रातभर मागीर डिस्कस करता वचचे की थंय कशें आशिल्लें हांगा कशें आशिल्लें थंय कितें लायक आशिल्लें हांगा कितें लायक आशिल्लें अशी पुरा करून 9 घंटे जाले येवन न्हिदोवचें आसा मागीर सकाळी मंगल आरती वचचें आसा मागीर दीस वाट राखची आसा केन्ना 3 घंटा थंय हाडपाच भायर वचचें आसा अशी झुलन यात्रा अशी 100 कडल्यान उत्सवांतल्यान एक उत्सव झुलन यात्रा आणि त्या झुलन अशें अशें सांगलें आसा की झुल्या हिंदोळ्यान तू बशिल्या राधाकृष्णाक पळयल्यार आमगेले अनेक जन्म जायना अशी म्हणून आशीर्वाद दिल्लो आसा कशें तांकां त्या हिंदोळ्यार बशिल्ले आसतना तांकां मोगान पळोवका दोळ भरून पळोवका तांकां मोगान ती लिला पळोवका आमगेल्या हातान हालोवका तशें केल्यार तांतू मागीर काया वाचा मने शरीर मन बुद्धी डोळे हात आणि मन आणि आत्मा या सगळा वट्टू घेऊन आम्ही केन्ना त्या उत्सवान तू
भाग घेतती तांतू रममाण जातती तांतू मग्न जातती तेन्ना त्या मनशाक जीवन एंड जाले मागीर उपास जन्म घेवका म्हणून ना अशें सांगिल्लें आसा. कशी रथम तू वामनम दृष्टवा पुनर्जन्मन विद्यते म्हळ्यार कशी रथार बशिल्ल्याक जगन्नाथाक पळयल्यार अपास जन्म घेवंक शकत ना. आपण एक श्लोक आसा सांगता गंमत. डोले तू डोल गोविंदम चापे तू मधुसूदनम रथे तू वामनम दृष्टवा पुनर्जन्मन विद्यते. नारी डोला उत्सव असं पळय. डोला उत्सव म्हळ्यार कसं नाही रंगपंचमी फाल्गुन दशमी दवर न्हू फाल्गुन पौर्णिमा थंय ह्या 5 दिसांतू जो उत्सव जाता रंगपंचमीचो ताका म्हणटात डोल उत्सव. त्या डोल उत्सवान तू देवाला नाव कसं नाही डोल गोविंद. डोल उत्सवान तू रंगपंचमी आनंद घेताना केन्ना आम्ही कृष्णा पळयता ती आणि चापे तू मधुसूदन म्हळ्यार चापा म्हळ्यार नौका विहार. केन्ना शेका वेळार वैशाखांतू देवाक 21 दिवस चंदन यात्रा चंदन लावन ते नौका विहार करचे आसा थंड जावका म्हणून ते ताका म्हणटात चाप उत्सव. चापे तू मधुसूदन तो खंयचो म्हयनो मधुसूदन म्हयनो आणि रंगपंचमी म्हयनो खंयचो गोविंद म्हयनो. सो डोले तू डोले गोविंदम चापे तू मधुसूदनम आणि रथयात्रा केन्ना वामन म्हयन्यांतू आषाढ महिन्यात नाव कसं नाही वामन महिना. सो रथे तू वामनम दृष्टवा पुनर्जन्म न विद्यते. रंगपंचमी खेळताना देवा पळयल्यारी नौका विहार करताना देवा पळयल्यारी आणि रथार बसयले देवा पळयल्यारी उपास जन्म जायना अशें सांगिल्लें आसा. प्रत्येक उत्सवाक एक एक लायक वरदान दवरून दिवलें आसा आणि ह्या सकळ उत्सवान तू त्या वरदानाक एक सार आसा. ते कसं सार व्हॉट इज द एसेन्स ऑफ ऑल दी वरदान कृष्ण प्रेम. या वृंदावनांतल्या उत्सवान तू केन्ना भाग घेता आम्ही मन लावून मग्न जावन भाग घेता पळय त्या सकळ उत्सवाचे फलश्रुती एक आसा ते म्हळ्यार कृष्ण प्रेम प्राप्त जाता. सकळ नमुन्याची आसक्ती आणि वासना नष्ट जावन कृष्ण प्रेम जागृत जावन आम्ही ह्या जीवनांत तुची परिपूर्ण जावन देवाल्या लोकांत तू प्रवेश करता ती अशें सांगिल्लें आसा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. कोणाला प्रश्न आस की त्याचे उत्तर द्यायचे प्रयत्न करता हूं.